मडगाव म्युनिसिपल गार्डनात 2 बिगर गोंयकारांकडे अवैध माल सापडिल्ल्यान मडगाव पुलिसांनी तांकां अटक केल्या। सापडिल्ल्या माला भितर गुळे वखदांचो आस्पाव आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयला। अशा नाका जाल्ल्या गजालींक तरणाट्यांनी बळी पडचे न्हय, तशेंच मडगाव नगरपालिकेन म्युनिसिपल गार्डनात कडक पुलीस बंदोबस्त तैनात करचो अशी मागणी सावियो कुतिनोन केल्या। आज सांगपाक गार्डना आम पळयला की 2 जाण कसले तरी इंटॉक्सिकेशन करताले, कसले तरी सबस्टन्स कितने खबर ना आमकां, ड्रग्स ते काय कितने खबर ना, पण इट वॉज इंटॉक्सिकेटिंग। हे सामकें ते जे तांचो बिहेवियर पळयलें जाल्यार सम सॉर्ट ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल आशिल्लो हे सामकें शुअर आसा। आनीक सामकें ते कितें तरी एक हातून डब्यान आनीक लुकटान अशें करून रॅप करून ते कंटिन्युअसली अशें वास घेत आसताले आनी ते स्वता सांगता आज का दवा है म्हणटा ते आमचे, समजला। सो वायट दिसता सांगता म्हळ्यार भुरगे सामको म्हळ्यार। आनीक तो एकलो बरो कोंकणी बी उलयता, मायग्रंट तो कितें खबर ना, पण एटलिस्ट हांगा बरो जायते वर्स सेटल जाल्लो आसतलो कित्याक ताजी कोंकणी एकदम प्युअर आशिल्ली पळय। आनी ल्हान भुरगे आसा, 27-28 वर्सां भुरगे आसतले, पूण हे भाशेन हे जिवाची वाट लावप हें आमकां एकदम वायट दिसता। आनीक गार्डनाकय बी आतां हें चलता जाल्यार हें खंय तरी सारकें जायना अशें दिसता आमकां। आनी म्युनिसिपालिटीनूय मातशें हेजेर लक्ष घालपाक जाय की असली एंटी सोशल एक्टिविटीज चलपाक दिवपा शिरी पडना सांगपा म्हळ्यार। आनीक हांव मागता की भुरग्यांनी एटलिस्ट हे भाशेन असले आपली लायफ हे भाशेन पिड्यार करप हें सारकें न्ही। पुलिसान तेका व्हेला आनी कितें टायम इन्वेस्टिगेशन केलें जाल्यार कळटलें वेदर इट इज सम सॉर्ट ऑफ ड्रग काय कितें काय म्हणटा, बट इट इज सम इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल हें सामकें शुअर आसा। आनी तो उलयता तेजेरूय सांगता सामकें आपल्याक जाय जाल्यार घेयात, तुमी घेया, केन्ना हें जावपा ना म्हणटा, विसरपा ना, असली भाशा उलयता ते। सो हाजेर दिसून येता ते कितले सुमार ते एडिक्टेड जाल्ले आहा ते ह्या सबस्टन्साक।